नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। गोयची हायवे बार लिकर शॉपां 1 एप्रिलासावन बंद। डिसेंबर मेरेन लायसनां रिन्यू केल्ल्यांकच सुप्रीम कोर्टाची 30 सप्टेंबर मेरेन थाकाय। वाळपय कुडचडे काणकोण दिवचले मातशी थाकाय। तेरेखोल गोल्फ कोर्स प्रकल्पाक धपको। प्रकल्पाक हायकोर्टाची स्थगिती। टेनन्सी सर्टिफिकेट रद्द। टीसीपीच्यो सनदी एनओसी दवरल्यो स्थगीत। उपजिल्लोधिकारी करतलो नव्यान चौकशी। पर्रीकारान राज्यसभेत काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंगाक कॉल आयलो। दिग्विजय गोंयांत आयलो, फक्त टाइमपास केलो म्हूण पर्रीकार खंय सरकार करूंक पावलो। बलात्कार करून मारिल्ल्या आयरिश ट्युरिस्ट चलयेक श्रद्धांजली म्हणून काणकोण अर्दो दीस बंद। काणकोणा देवबाग डॅनिले लाफ्लिनाचो जाल्लो खून। आरोपी आसा पोलीस कस्टडींत। मुरगांव पालिकेचे सीओ कॅबिनात घुसून धमकायली। उर्मट भाशा वापरली म्हणून वास्कोचो नगरसेवक दाजी साळकाराक ताचे कार्यकर्त्यां सयत अटक। दाजीक सांजे बेलार सोडलो। कोर्टांनी कामकाज जवळ ठप्प। ॲडव्होकेट्स ॲक्टांत कायदो आयोगान सुचयिल्ले दुरुस्त्यांक आदोगादांचो विरोध। कायदो दुरुस्ते प्रमाण आदोगादांच्या संपाचेर निर्बंध। आनी ऑल इंडिया पब्लीक सेक्टर क्रिकेट सर्तींत एसबीटी वस्ताद। फायनलींत बीएसएनएलाक मारले। गोंयची हायवे बार आनी लिकर शॉपां 1 एप्रिलासावन बंद। नॅशनल वा स्टेट हायवे सावन 500 मिटरां भितरली बार्रां, लिकर शॉप्स, परमीट रूम, हॉटेलां आनी रेस्टॉरंटांकूय बंदी लागू म्हूण सुप्रीम कोर्टान शुक्रारा फेरविचार याचिकाचेर स्पश्ट केलें। फक्त 20,000 सकयल लोकसंख्येच्या शारांनी हायवे सावन अंतर 220 मिटर केल्ल्यान वाळपय, दिवचली, कुडचडें काणकोणा मातशी थाकाय। 15 डिसेंबरा पयलीं लायसनां रिन्यू केल्ल्यांक 30 सप्टेंबर मेरेन थाकाय, पूण गोंयची चडशीं लायसनां 31 मार्चाक रिन्यू जातात। ही लिकर इंडस्ट्री आज सामकी डिसअपॉयंटेड आसा। सुप्रीम कोर्टाचें आज जें जजमेंट आसा आनी ते क्लॅरिफिकेशन्स सुद्दां आयल्या गोंयच्या खातीर एक सामकी हार्श आसा। वी आर ऑलमोस्ट 3,200 लायसन्सीस हू आर लुजींग बिजनस फ्रॉम टुमोरो। जो कोड ऑफ कंडक्ट आनी जी इलेक्शन्स आशिल्ली ती आज गोंयच्या लिकर इंडस्ट्रीक खूब म्हारग पडली। की मेघालय आनी सिक्कीम ह्या 2 स्टेट्सांक थंय रिलीफ मेळ्ळें आनी आमच्या रिकमेंडेशनाच्या थ्रू आमचे जे महाराष्ट्रा लिकर एसोसिएशन आसा तांच्यांनी आमी तांकां सांगलां म्हणून गोवा मेन्शन केल्लें की गोवा ऑल्सो इज अ स्मॉल स्टेट आनी हांगा खुबशे एरियाज अश्यो आसा की हायवे वयल्यान 300-350 मिटर जातकीर आमी सोमते सो जेन्ना तो गोंयचो विशय थंय आयलो तेन्ना थंय जजीसांनी तांकां म्हणलें की तुमी गोंयच्या खातीर कित्याक उलयता, गोंयचो हांगा रिप्रेजेंट करपाक कोणूच आयिल्लो ना। सो प्रोबेबली गोंयकारांक हें एक्सेप्ट आसा डिसिजन। सो अशें थंय उलोवप जालें। डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर जे कडल्यान खूब एक्सपेक्टेशन्स आसा आनी म्हाका खात्री आसा मनोहर भाई डेफिनेटली सुप्रीम कोर्टान रिव्यू पेटिशन घालतलो आनी ऑन लायन्स ऑफ सिक्कीम आनी मेघालया गोंयांक एक हाचेर रिलीफ मेळटली। सी द एंटायर ऑर्डर इज टू प्रिवेंट रोड एक्सिडेंट्स। So a vehicle driver will not jump over 10 buildings to go to a shop, will not jump over like a bird, over a mountain or over a river, which is in the case of Kankon. गालजीबाग नदीच्या तेवटेन जी शॉपां आसा which are not even visible, तांच्यांनी सरळ लायन ओडल्या आनी तांकां 500 मिटराच्या भितर दाखयल्या। आमच्या चोरला वतना आमचे जे मोर्ले विलेज आसा थंय कितल्याशाच शॉपांक दोंगराच्या ते सायडीन शॉपां आसा। एक्सेसिबल रूट इज 1.5 किलोमीटर। ताका दोंगराच्या पंचायतल्यान एक लायन ओडून तांकां तांची लायसनां कॅन्सल केल्या। सो जेन्ना आतां 3,200 दॅट इज बार्स एज वेल एज वायन शॉप्स हितून इन्क्लूड आसा
So if this distance is measured by approachable road, which is the right way and which all other states in India have done, this figure is going to come down to around 2000. म्हणजे 1000 जणांचे हांच्या चुकी खातीर आज लायसन्स कॅन्सल जाता. तेरेखोल गोल्फ कोर्स प्रकल्पाक मोठो धपको बसला. प्रकल्पाच्या सुवातीची टेनन्सी सर्टिफिकेटां आणि टेनन्सी फी हायकोर्टान रद्द केल्यात. नगर नियोजन खात्याच्यो सगळ्यो सनदी NOC स्थगीत दवरल्यात. थंयचे जमनीची धारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी नव्यान चौकशी करतलो आनी 5 म्हयने भितर कोर्टाक रिपोर्ट दितलो. 2 व्हिलांचे सध्या थंय कामकाज चल्लां. कोर्टाच्या फुडल्या आदेशा मेरेन त्या सुवातीर काम फुडें वचूंक शकचें ना. बीजेपी सरकाराच्या फाटल्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या तेरेखोलच्या लिडिंग हॉटेलाक हायकोर्टात मोठो धपको. प्रकल्पाचो प्रमोटर लिडिंग हॉटेला आड गोवा फाउंडेशन हायकोर्टात गेल्ले. कुळा आणि गावच्या लोकांचो विरोध आसतनाय तेन्नाचो मुख्यमंत्री पार्सेकार आणि सरकारी खात्यांतल्यान लिडिंग हॉटेल्स प्रकल्पाक बावटो दाखयल्लो. TCPन दिल्ल्यो सगळ्यो सनदी हायकोर्टान स्थगीत दवरल्यात. त्या भायर टेनन्सी फी, टेनन्सी सर्टिफिकेट्स हायकोर्टान रद्द केल्यात. This is a big victory coming after 2 years of fighting in the court. There were more than 1,600 pages. The government appointed a one-man committee, Sandeep Jakes, to examine everything. Sandeep Jakes came to the conclusion that this was all agricultural land, and he also cast doubt on all the sales of the land from the clubs to the leading hotels. He said that he found it very unusual that so many tenants on one day would suddenly find that they were not tenants, and they could not explain why they had paid so much of money to individual tenants when the tenants said that they did not own the land and that they were not tenants. So why was the money paid? So that is all going to now come before the deputy collector. We will consult. The proceedings will be conducted in MAPSA. And we hope to complete them. We can complete them. We don't require 5 months. We can complete them in 2 months. दुबावित पद्धतीन केलेल्या सगळ्या प्रक्रियांची चौकशी जातली. लिडिंग हॉटेलाचे 2 विला धरून बाकीचे कसलेच कामूय करपाक मेळचे ना. धारबांदोडेच्या जिल्लोधिकाऱ्याक ताचेर 5 महिन्यात रिपोर्ट दिवंक सांगला. All the tenancy free certificates have been quashed, cancelled. The town planning permissions have been stayed, and the sanads have been put in abeyance. So till the report of the deputy collector is presented and made available to the authorities, this entire project is crashed. It means, sir, beyond that 2 villas which is... No, even 2 villas they cannot construct. Because the permission he has stayed, he has quashed the tenancy free certificates of all the plots, including the 2 villas. That is allowed, sir. It is not in the order. We are waiting to see what is in the order. The operative part, it is not there. But orally they have said so. See, that may be. We have to. We cannot make any statement till we receive the final copy. Okay. See, the town planning permission is also stayed. Right. Sanad is stayed. So how construction can proceed? शेतकी जमनीचेर आयिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचो फुडार उपजिल्लोधिकाऱ्याचो रिपोर्ट आणि उपरांत हायकोर्टाच्या आदेशाचेर थारतलो. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. मुरगांव पालिकेचे चीफ ऑफिसराच्या कॅबिनात घुसून तिका धमकायली, उर्मट भाशा वापरली म्हूण नगरसेवक दाजी साळकाराक पुलिसांनी अटक केलो. ताच्या कार्यकर्त्यांकय धरले. शुक्रारा पालिकेची CO आणि नगराध्यक्षान पुलीस कंप्लेन केल्ली. नगराध्यक्ष म्हणटा दाजी फ्रस्ट्रेट जाला. दाजीचो गट म्हणटा नगराध्यक्षच बेकायदेशीर गजालींनी घुसपला. वेल्यान आपल्या कार्यकर्त्यांक सरकारी यंत्रणा वापरून पिट्टात. सांजे उसरा दाजीक बेलार सोडलो. पयर जे आमी COक जाप विचारपाक गेले ताजें हें आमकां बक्षीस आसा आनी गोंयच्या लोकांक कळपाकूय बरें की हाजे फुडें कसलेच प्रश्न जनतेचे घेवन वचप ना म्हणून. तूं जनतेचे प्रश्न घेवन गेल्यार तुका एरेस्ट जाता. कित्याक जनतेचे प्रश्न घेवन फुडें वचपा खातीरूच आमकां लोकांनी निवडून दिल्लो आसा आनी आज खंय तरी जनतेचो आवाज दामपाचो हो प्रश्न आसा आनी खंय तरी दुखय दुखता खाज येता दुसरे कडेन असो हे प्रकार आसा. पूण जनतेचो आवाज दामपाक शकचे ना. हांव गव्हर्मेंट म्हणनासतना वास्कोचो लोकल MLA म्हणटा तो आमचो सगळ्यांचो आवाज दामपा करता. ताका मनांतल्यान दुखलां की आपल्याक कमी मतां कशी पडली ती आनी ताज्या खातीरूच हो आमच्या लोकांचेर सूड बुद्दीन
हें करपाचो हो एक यत्न आसा. इवन पयर जो मोर्चा महिला मोर्चान तांचेर घेवन गेल्ले, म्हाका त्या महिलांक विचारून दिसता, तुमी इतल्यो महिला सपोज त्या हाका सपोर्ट करता जाल्यार तुमी खंय आशिल्ली जेन्ना सायली शेटगांवकाराचेर भुरग्याचो पांय उज्यान म्हणजे फुगेटी लायल्यो तातूंत जळ्ळो तेन्ना, तुमी खंय आशिल्ले तेन्ना ताचो गाडो उबारलो तेन्ना, तुमी खंय आशिल्ले तेन्ना कामाक्षी तेंडुलकराच्या घराचेर फातर मारले तेन्ना, तुमी खंय आशिल्ली जेन्ना फातिमाचो गाडो उबारलो तेन्ना. हाचें उत्तर कोणा कडेन ना. फक्त एक शो करपा खातीर फक्त लोकल MLAची आनी BJPची जी कार्यकर्ती आसा ती थंय वचून शो करता. हाचे फुडें जितले अत्याचार करतले तितलेच नेटान आमी बी फुडें सरतले. In fact, we had earlier registered an offence against Sri Daji Sarkar and others performing in an unlawful assembly and obstructing the chief officer while discharging her lawful duties as a public servant. The incident took place inside a cabin. Today, the accused persons were summoned for investigation by PSI Shivram Daus and are being formally arrested in this case. Further investigation is in progress. केंद्र सरकाराचे हवाई उड्डाण मंत्रालय आणि GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनी मदीं मोपा विमानतळा खातीर कबलात जाल्या. नवी दिल्लीत दोगां मदीं कबलात जाली. केंद्रीय नागरी विमानोड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू आणि गोयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे हजेरींत कबलात जाली. ह्या कबलातीक लागून आता मोपा विमानतळ प्रकल्पाक GMR कंपनीक केंद्र सरकाराचोय हातभार लागतलो. घेऊ एक ब्रेक.